दिवचलची हर्षिता पाटणेकर हिका मिस विवाशियस हो प्रतिश्ठेचो मुकुट फावो जाला। हालींच ही सर्त दिल्ली जाल्ली। ह्या येसाक लागून हर्षितांचे दिवचल आनी हेर वाठारांत कौतुक जावपाक लागला। देवाचो आशिर्वाद आनी फॅमिलीचे सहकार्य हाका लागून मिस विवाशियस टायटल मेळप शक्य जालें। आपले ल्हानपणाचे स्वप्न पुराय जालें अशें घर संवसार सांबाळून भुरग्यांक ट्युशन दिवपी हर्षिता हाणें सांगलां। बायलांनी फाटीं रावन आसतना वेळ काडून आपल्या आवडीच्या मळार फुडें येवचें असो उलो हर्षिता पाटणेकर हाणें लोकांक मारला। माझे स्वप्न आशिल्लें जेन्ना ल्हान आसलेलें तेन्नाच म्हाका अशें दिसतालें की कसलें तरी ड्रीम अचीव करचें म्हणून। म्हाका दिसतालें की ल्हानपणांत हांव फुडें सरचें, पूण ते टायमार जालें ना। तो ड्रीम म्हाजो आतां सक्सेस जालो। सो हांव हॅप्पी आसा बिकॉज म्हाका सगळो सपोर्ट आशिल्लो तो म्हाज्या घोवा कडल्यातल्यान आनी म्हाज्या भुरग्यां कडल्यातल्यान। सो हांव हॅप्पी आसा। हांव महिलांकूय बीन हेंच सांगूंक सोदता की तुमी फुडें सरात, कित्याक हो ड्रीम जो आसता तुमचो न्ही तो भितर दवरूं नाकात। कित्याक तुमचे कडेन कितें जायना अशें नासता। तुमी घरूय सांबाळून फुडें सरले आयज जाल्यार आयज तुमीय अचीव करूंक शकता अशें। मेन म्हणजे टायम जो आसता न्हू तो तुमी टायम मॅनेजमेंट करा, यूज करा टायम सारको। इतलें हें करूं नाका की आपल्याक टायम 24 आवर्स दिला देवान। सो तो टायम मॅनेजमेंट करून भुरग्यांक सांबाळून ट्युशन दिवन सगळें